ओके रायट नाव आमी पावल्या पर्रा ग्रावंडार एंड खरें म्हळ्यार आमी घरा कडेन पावपाचे आशिल्ले पयलीं मातसो डिले जालो बिकॉज ऑफ ट्राफीक एंड आमी सद्या पर्रा ग्रावंडाचेर आसा वेर मायकल इज डुईंग हीज फिटनेस ट्रेनींग एंड आय गेस सकाळी फुडें एक 7:30 सुमारा मायकल सर हांगा येता एंड ही डज हीज ट्रेनींग वीथ हीज कोच एंड फिटनेस आमी म्हणटा की सगळे जे लिडर्स आसा फिटनेसा बद्दल उलयता बट लिडर्स जे आसा ते एग्जाम्पल सेट करता लोकां खातीर एंड दीस इज एक्झॅक्टली वॉट मायकल इज डुईंग रायट नाव एंड लेट्स सी तांची ट्रेनींग कितें आसा ती पळोवया एंड हार्डकोर ट्रेनींग एक आसता सो सद्या म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ कोवीड आनी हे आउटडोर ट्रेनींग घेतलेली सगळ्यांनी चड बरी एंड दॅट्स वॉट मायकल इज डुईंग लेट्स सी आय गेस प्रत्येकान म्हाका दिसता सकाळची एक्सरसायज करपाक जाय आनी मायकल सर जशी एक्सरसायज करतना दिश्टी पडटा मूड जाता एक्सरसायज करपाचो बट कॉस्ट्यूम डजंट अलाव मी सर गुड मॉर्निंग सो आमी जशें वदर सांगलें की पार्रा ग्रावंडाचेर आसा फुटबॉल ग्रावंडाचेर वन ऑफ द फेमस ग्रावंड इन गोवा एंड वन ऑफ द बेस्ट ग्रावंड इन गोवा जे टफ नॅचरल टफ जे आसा ते हांगासर दिश्टी पडटा आमकां एंड लास्ट इयर हो ग्रावंड सर मिनिस्टर मायकल लोबो हांच्या हातूनच हो ओपनिंग केल्ले एंड लोकांक खूब फायदेशीर ठरता कारण एंटायर विलेज जी आसा किंवा एंटायर गोंयच्या कारण हांगासर FC गोवाची सुद्दां टीम हांगासर ट्रेनिंगेक आयिल्ली आसा सो इतलो बरो हो ग्रावंड आसा एंड ताजो फायदो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक किंवा ताजे आसपासच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाता सर वेलकम टू द शो आणि आयज ही कार्यावळ तुमच्या वांगडा अ डे विथ मायकल सर म्हाका सांगा सर तुम्ही सकाळचे हांवें सुद्दां खूब फावटी पळयलां की जीम सुद्दां वताले सो आतां ओपन एअर एंड फिटनेस ट्रेनींग वॉट इज द रिजन जिम्स ह्या दिसांनी क्लोज जाल्ल्या पण जिम क्लोज जावच्या पयलीं पासून जेन्ना ग्रावंड रेडी जालो एज अ फिटनेस पॉयंट ऑफ व्यू आनी प्रत्येक चेडो तसो चेडू तसो तरणाटो यूथ आनी इवन द एल्डर्स वी बिलीव इन एक्सरसायज स्पेशली गोवन्स आदीं कितें जातालें लोक शेतान कामाक वयताले लोक दोंगराचेर वयताले काटयां हाडूंक आनी कितें तितून भरपूर एक्सरसायज जाताली आतां चडशीं भुरगीं यूथ आमची दे डोंट वॉन्ट टू गो इन द फिल्ड्स टू वर्क घरा लागीं काम करूंक सोदिना गार्डनान काम करूंक सोदिना हार्ड वर्क करूंक सोदिना एक्सरसायज तरी करची त्या खातीर बरो ग्रावंड आमी रेडी केल्लो आहा हिंगा पार्रा वेल्ला काणका 2 विलेजींक मेवता हो ग्रावंड फुटबॉल स्टार्ट जातले पॅन्डेमीक सोंपता स्टार्ट केल्ले आमी आतां पॅन्डेमीक येवन बंद जाला आनी असली सुविधा सगळ्या गांवांनी जावची सकाळी फुडें येवन हांव हिंगा 5 रावंड मारता बारीक एक्सरसायज करता आख्खो दीस बरो वयता म्हाजो फिट वयता आनी प्रत्येक युथान अशें करचें चेड्यान तशें चेडवान ग्रावंड ना जाल्यार शेताचे सायडीकसून चलोंक जाता रोडाचे सायडीकसून चलोंक जाता जीम हा जिमान वचोंक जाता आमचो पार्रा फिटनेस सेंटर जो आहा इट इज फ्री प्रत्यक्षान फ्री आहा खाली जेंट्स आहा तांकां 100 रुपीज धरल्या आमी म्हयन्याक इज जस्ट अ नॉमिनल फी सो दॅट दे नो दॅट वी आर पेईंग 100 रुपीज सगळ्या बायलांक फ्री आहा सो लाभ सगळ्यांनी घेवपाक जाय टायम काडचो पडटा आमी सकाळीं हिंगा येवन 7:15 कितलोय लेट न्हिदो 7:15 येता हांव ग्रावंडार सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू मेक लिटल टायम फॉर फिटनेस लिटल टायम फॉर फिटनेस इज इम्पॉर्टंट इन युअर लायफ then you need not worry about what you are eating about some people say that at a very early age you get heart attacks very early age you get strokes kidney problem multiple problems they start facing कोणाची ब्लड शुगर वाडटा कोणाक हें जाता मिन्स स्कीन डिसऑर्डर डिजीज जाता म्हणजे रोगतान वेगवेगळी कन्फ्युजन जाता प्रॉब्लम जाता सो हे जावचें न्हू म्हणून फिटनेस इम्पॉर्टंट
सर सगळ्यांक खबर आसा तुमी सकाळचे लोकांकूय मेळटा घरा कडेन लोक येता बट कोणाक ही सायड खबर ना की बाबा लोकांक मेळच्या पयलीं सुद्दां सुरवात जाता आनी ट्रेनींग सुरवात जाता बट चडशे लिडर्स अशें करतना बीन दिश्टी पडना काय मोजकेच लिडर्स आसा थोडे जाण लोकांक दाखयना. आमी सकाळी फुडें येताले कोणाक खबर ना पूण वेन यू आर ऑन एज अ MLA यू हॅव टू गिव एन एक्झाम्पल दॅट यू नीड टू डू दीस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. प्रत्येक मनीस आपूण फीट आसत जाल्यार आख्खो फॅमिली तुजी फीट आसता. म्हणजे तूच जर तर सीक आहा जाल्यार तुका पळोवपाक आनीक 2-3 जाण लागता. सो सकाळी फुडें जेन्ना आमी उठ्ठा तेन्ना सदांच प्रेयर करप भरपूर गरजेचें आसा आनी एक हॅबीट सराची आमकां आयकूंक आयिल्ली त्या खातीर आमी चर्ची कडेन येवन रावले आनी सर इज ओवर हियर. सो लेट्स सी वॉट्स नेक्स्ट. आणि आयज आमकां आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक येतेणे एम्बुलन्साचें फावो जालां. तेच भाशेन सोनिया देवाक दिनवासता आमचे MLA मायकल लोबो आसात. ही सोंपेपणां ही गरज आमची फिरगोजी आमच्या गांवची ओळखून घेवन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ओळखून घेवन ही एम्बुलन्स हाडलेली आसा. म्हाका दिसता अजून दिसूय आमचो सारको सुरू जावंक नाशिल्लो बट सराचें म्हाका दिसता जें काम आसा तें डे एंड नायट म्हणपाक शकता कारण राती रातभर कारण मिटिंग्स आशिल्ल्यो तेच्या नंतर आयज सकाळी एंड एक्सरसायज करून डायरेक्ट फर्स्ट सर मिसाक आयल्या तेच्या नंतर फर्स्ट म्हाका दिसता एक बरें काम जें आख्ख्या गोंया खातीर फायदेशीर आसा तशेंच स्पेशली जे पर्रा जी गांव आसा तांच्या खातीर. सर एम्ब्युलन्स जे आयज काल आनी आयच्या घडयेक जी म्हत्वाचें सगळ्या लोकांक खबर आसा ताजें उद्घाटन आयज केलें कितें आशिल्लें मनांत सर? पॅन्डेमिकान आमी पळयलें की खुबशे लोकांक त्रास जाले. आमचे कडेन 2 एम्बुलन्स ऑलरेडी आहा. एक आमची पार्रा आरपरानागवा कलंगूट अशी चलता आनी एक कांदोली चलता. आनी तेचे भायर जो आमकां फोन कॉल येवपाक लागले शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून बाकीचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी की आमचे पेशंटांक मातशे हॉस्पिटलान व्हर, आमचे भावाक व्हर, आमचे मांयक व्हर. 108 त्या टायमार प्रॉब्लम आसले. 108 इज अ गूड सर्वीस बट त्या टायमार 108 शॉर्टेज आसल्यान आमच्यो एम्बुलन्सी व्हरताल्यो. सो आमी तेन्ना कोणाक तरी फोन मारलो हांवें अंडर CSR एक्टिविटी आमकां एक एम्बुलन्स जाय म्हणून. सो एकट्यान एक दिली आनी एकट्यान आनी एक दिली. सो ही एम्बुलन्स जी आहा आयज आमी ब्लेस केल्या. आतां आयज तेजें इनॉग्रेशन आहा इन पिलेन आनी रेज मागूस हिंगासर हेचे दीस इज प्युअरली गिवन फॉर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्खी. असलीच आमचे कडेन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आहा आनी आनीक अशी येता पळय ती आमी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिता. सो त्या लोकांक एम्बुलन्साचो लाभ घेवचो मेळचो. केन्नाय तांकां आतां कोणाक जर तूं हार्ट एटॅक येवन ऑपरेशन जालें ताका सेकंड टायम व्हरोंक जाय आनी ही इज ओल्ड एम्बुलन्साची गरज आसा. सो आमची एम्बुलन्स फ्री ऑफ कॉस्ट व्हरतली गोवा मेडिकल कॉलेज वा एनी अदर हॉस्पिटल आनी परत हाडटली. कोणाक जर तूं आर जालो एक वाटेन धरता ते तांकां मसाजाक केन्नाय ते हिंगा व्हरता रेडकर आसूं मागीर कारवार व्हरता. थिंगा आयुर्वेदीक मसाज दिता पळय ते थोडे जाण दे स्ट्रॉंगली बिलीव इन दॅट एंड दे हॅव टू बी टेकन ओवर देर एंड देन दे हॅव टू बी ब्रॉड बॅक. सो इट वील बी फ्री ऑफ कॉस्ट. प्रत्येक डायलायसिसांक थोड्यांक जाणट्यांक व्हरचें पडटा. सो तांकां डायलायसिसांक व्हरपाक ही एम्बुलन्स फ्री आसतली व्हरपाक आनी परत हाडपाक.
जशें आमी एक्सरसायज पळयली ताच्या नंतर जी ब्लेसिंग्स जी नवीन एम्ब्युलन्स आयज इनॉग्रेट जावपाचें आसा आनी ताच्या नंतर आयज आमी घरा कडेन पावल्या एंड म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा मिनिस्टर मायकल लोबो ताजें रुटीन जें आशिल्लें आसा तें म्हळ्यार घरा कडेन आयले उपरांत लोक रावल्ले आसता लोक मेळपाक तांची ग्रिवेन्सीस तांची जी वेगळी कामां घेवन एंड युजली पॅन्डेमिका पयलीं तांकां पळयलें तेन्ना ते घरान भितर सगळे जाण बसून सगळ्यां कडेन उलयता सगळ्यांक मेळटा एकट्याक सुद्दां मेळनासतना हांगासर वचूंक मेळना आनी अशें म्हणटा की ताच्या घरा कडेन आयिल्लो पूण खाली हात वचून सो आतां दिश्टी पडटा तुमकां सर बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक ज्या तरेन अरेंजमेंटूय हांगासर बऱ्या तरेन जाल्लें आसा फक्त हांव लोकां कडेन सुद्दां एकदां सांगूं सोदता की केन्नाय कोणाकूय खंयचे एमएलए किंवा कोणाकूय जेन्ना मेळोंक वता तेन्ना तुमी जस्ट सोशल डिस्टन्सिंगाचे एक रूल जो आसा तो फॉलो करचो बिकॉज एमएलए कडेन खुबशे लोक येता सो तुमी सुद्दां जतनाय घेवपाक जाय की बाबा अशें वता तेन्ना तांकांय त्रास जावपाक जायना रायट नाव तुमी पळोवपाक शकता हें रुटीन काम प्रत्येक जाण येता ताका मेळप सो एक गोश्ट हांगासर आमी पळयल्लेली ती म्हळ्यार कामां जी खूब सडेतोडपणी जाता म्हणजे थंयच्या थंयच कॉल करून जें कितें आसा तें इट्स एक स्वभाव म्हणटा मनशाचो तशें समजूंक शकता एंड युजली ह्या टायमार जो लोक येता तेन्ना कितलो टायम लागत तो सांगून नजो कारण लोकांची संख्या चड आसता बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक येस लोक भायर सरपाचे कमी आसा व्हेरी गूड बट जेंची खूब इम्पॉर्टंट कामां आसतात ते हांगासर पावल्ले दिश्टी पडटा ब्रेकफास्ट टेबलर आसा मायकल सर एंड सर सकाळी फुडें जेन्ना पळयता तेन्ना ह्या पॅन्डेमिका खातीर तरी खूब कमी लोक आयले बट तुमी घरा कडेन आयले नंतर फ्रॉम एक्सरसायज पयलीं लोकांक मेळटा एक सॅटिस्फॅक्शन आसता कारण सकाळी फुडें लोक सगळे आयल्या नंतर खाली हात कोण वचना अशें म्हणटा तुमचे कडेन आयल्या नंतर एक सॅटिस्फॅक्शन आसता सकाळी फुडें मेन कित्याक की लोक एक्सपेक्टेशन घेवन येता आनी तेंचे एक्सपेक्टेशन खूब आसता फूल ना जाल्यार पाकडी तरी मेळपाक जाय कोण जॉबा खातीर येता कोण आपले लोन घेतला आनी लोन फारीक करूंक जायना आपल्याक मातशें बँके कडेन उलय आनी टायम दी आनीक आपलो अकावंट NPA जावंक जायना कोण येता की आपले घराचे बरें ना मोडपाक पावला कोण ऑपरेशन आहा म्हणून सांगूंक येता प्रायवेटली ऑपरेशन करता DDSYचे इतले पयशे इतले भायर आहा वेगवेगळे रिजनां आसता आनी प्रत्येक मनशाक आमी कसो हेल्प करप तेजेर एक सोल्युशन काडपाक जाय आनी आमकां जाता तशें आमी हेल्प करता आनी हे हेल्प करतना अशें तुवें चिंतूंक पारना की आमी हेल्प केलो जाल्यार हो मनीस आमकां फुडें केन्ना तरी आमकां वोट दितलो म्हणून वोटा खातीर हेल्प करप ना खुबशे जाण अशें चिंता जर आमी आयज ताका ऑपरेशनाक पयशे दिले वा आयज ताका आनीक हेका पयशे दिले वा तेजें घर बांदपाक आमी हेल्प केलो तेजें घर मोडटा म्हणून आमी हेल्प केलो वा तेजे बँकेच्या लोनाक आमी थोडे पयशे घालपाक हेल्प केले ते लोक तुका मत घालतले म्हणून वोट पयशे दिवप ना ते ऑर तांकां हेल्प करप ना ते हेल्प करप कित्याक मनीसपणा खातीर एकामेकाचेर विश्वास जो आहा मनशाचो तो वाडपाक जाय आयज कितें जाला कोण कोणाचेर विश्वास धरिना हो ना जावपा खातीर म्हणजे विश्वास जावपाक जाय तेणें आयज तर हांवें ताका हेल्प केला तेणें आनी कोणाक हेल्प करपाक जाय
हीच थॉट आमी जी सरांची थॉट आहा ती तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. सदांच एक सरान फाटल्या फावटी एक म्हणलें की आपल्या आयुश्यांतले 5% सुद्दां जर आमी सोशल कामा खातीर दीत, आमी 100% जर जगता जाल्यार 5%च जर दीत जाल्यार सगळें जग बदलपाक शकता. एंड सर एक्सपेक्टेशनाचो जर प्रश्नूच येना, कारण तुमचे कडेन फक्त तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे न्ही, पेडण्या, वाळपय ते काणकोण पर्यंतचे सगळे लोक येता आनी सगळ्यांक खबर आसा की कोण ना जाल्यार मायकल वील हेल्प अस. हो एक फेथ पुराय गोंयभर जाल्लो आसा आतां सर. सो एक विश्वास जेन्ना लोकांचो आसता तेन्ना एक कितें फिलींग आसता की आपूण केन्ना कमी पडपाक जायना, कितें आसता फिलींग? सगळ्या लोकांनी इतलें चिंतपाक जाय, कितले आमी श्रीमंत आसूं, आमकां हो संवसार सोडून वचपाक जाय आयज ना फाल्यां. तुजो टायम केन्ना येतलो तो कोणाकूच खबर ना. तुजे कडेन कितलेय पयशे आसूं, तूं कितलोय श्रीमंत आसूं, ते पयशे तूं व्हरोंक शकना. सो त्या लायफान आपूण जो तो 10 जाणांचें कल्याण करीत, 10 जाणांक बरें करीत, 10 जाणांक आपूण मदत करीत शिक्षणा खातीर, 10 जाणांक ऑपरेशना खातीर, 10 जाणांक खंयच्या तरी 10 लोकांक तेंचें घर मोडलां आनी खूब गरीब लोक तांकां मदत करून तें घर रिपेर करून दिवप. तुजे कडेन इतले पयशे आहा, तितूनसून तूं इतलेच त्या कामाक वापरता, तुका 10 पावटींनी देव दितलो. यू वील गेट 10 folds अशें आमच्या बायबलानूय बरयल्लें आहा, अशें आमचे हिंदूच्या धर्माच्या भगवद्गीतानूय बरयल्लें आहा. तूं जें दान करता ते दानाचे 10 पावटी तुका देव दिता. आनी दान तुवें उक्तें मोणान करूंक जाय. अशें चिंतून करूंक उपकारना की आपूण हें केलां, आपल्याक हेचो फायदो कसो जातलो तें ना. आयज हांव गेलो कामाक, परतून घरा येतलो म्हणून कोणाकूच गॅरंटी ना आयज. अशें आमी चिंतपाक जाय. सो आयचो दीस म्हाजो आनी आय हॅव टू लीव फॉर टुडे. लीव हॅप्पी, हेल्प अदर्स. गॉड वील कीप यू फॉर 100 years. तें देवाशें ना तुका कितलो तेंप ह्या संवसारान दवरपाक. आनी तूं जितकें बरें करता तितकें तुका बरें मेवतलें देवा कडसून. हें हांव शिकलेलो आहा. सर आमी सद्या ब्रेकफास्ट टेबलाचेर आसा. मायकल सराक ब्रेकफास्टाक कितें आवडटा? आयज आमची कडेन बटाट्याची भाजी आहा आनी आमी तुमकांय ऑफर करता. तुमी खाल्ली दिसता म्हाजे कडेन पयली. ओके. सो बटाट भाजी आमकां आमची आनी आमची वाटाण्याची भाजी. वाटाण्याची भाजी म्हणजे मिक्स भाजी म्हणटात ताका, पातळ भाजी. पातळ भाजी आनी ही बटाट्याची भाजी मिक्स करून ती चड आवडटा म्हाका. विकाक एकदां आसता ती. सो हें इम्पॉर्टंट. ही आमची ट्रेडिशनल आदी जे लोक करून येयल्ले आहा इतलीं वर्सां, तितून आमी आजुनूय पासून तीच खाता. केन्नाय चुकोन इंग्लीश ब्रेकफास्ट जाता. बट तुमचें आवडटो इज वाटाण्याचे चणे एंड पातळ भाजी. ओके. आनी तितून ही मिक्स. ओके. कसली तरी भाजी एवरीडे आसपाक जाय. बरोबर. आनी एक चपाटी खाल्ली आनी एक ग्लास मिल्क पियेलो. एक आमची तिजान, आत्तां तिजान हाडला आमी. तिजान आमचें नॅचरल. तिजान गोड घालून, इल्लेशें गोड घालून, दूद घालून तें करप. आनी 1 bowl ऑफ फ्रूट. हें म्हाजो ब्रेकफास्ट.
आमी गोंयान ग्रीन रेवल्युशन येवचें अशें 8 दीस पयलीं आमी म्हटलेलें आहा. ह्या पॅन्डेमिकान म्हाका दिसता गेल्या वर्सा 20% आनीक शेतकार फुडें सरले. जे गोंयान 60% शेतकार लायताले तितून आनीक 20% वाडले. तशेंच कोस्टल बेल्टान आमच्या कलंगुटान खुबशे शेतकार आनीक फुडें सरले. तेच्या भायर आमच्या पार्रा विलेजीन जे गेल्या वर्सा 60% आसले ते ह्या वर्सा 80% जाले. बाब राजेशान म्हटलां की 94 शेतकार हिंगासर आरपोरा नागवान शेत लायतात. हांव मागता उरलेल्या शेतकारां कडेन तुमी फुडें सरा. आमी तुमकां आश्वासन दिता की सारेच न्हू बी बसून तेजे भायर जे कितें तुमकां लागतलें ट्रॅक्टर हार्वेस्टिंग मशीन सगळें आमी दितले. आमकां जाय प्रत्येक शेतकारान आपलें शेत लायिल्लें तेचे भायर वेजिटेबलूय लायिल्ले. वेजिटेबल आपल्या पोरसान आपल्या घराच्या पोरसान जेन्ना कापून जालें काय शेत हार्वेस्टिंग जाल्या उपरांत थिंगा शेतान बसून बरें परसून लावचें. थिंगासर जे कितें सारें लागतलें बियो लागतल्यो तितले आमी दिवपाचो तुमकां प्रयत्न करतले.